देवाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमची सोबे आसूं. आयच्या मिसाचे बुलताना भेटयता सोपून गेल्ल्या जुसे एस्ट्रोसियो हाका सोपून गेल्यार 1 म्हयनो वता. त्याच बरोबर सोपून गेल्ल्या जुसे विएगस फेलिसमिना पेरेरा आनी मिंगेल फेर्नांडीस देवान तांकां सुर्गेचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागतना आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमता आर्मांदो आल्मेडा, रॉक तावेरा आनी एलेक्स डिकोना. तर हांचेर देवान आपलो शुभ आशिर्वाद आनी देणी उतोव म्हूण आमी मागुया. भाव भयणो, ह्या किरीत प्राचीत काळान आमी आसा. देव आनी संदी आमकां फावो करता आमच्याच जिविताचेर आमी लक्ष घालूंक, आमच्या जिवितान जें कितें सारकें ना तें निठायर घालूंक आनी जें कितें बरें आसा तें अदीक नेटान आमी करूंक हो किरीत काळ देवान आमकां फावो केला. पूण जायते फावटी घडये ह्याच काळाची आमी फायदो काडचे सुवातेर घडये आमी आमच्याच आदल्या पातकी सैमान घडयेक रावल्या. आमच्या पातकाचेर लक्ष घालून ते बदलचे सुवातेर घडयेक ह्याच पातकांत रावन आमी जिवंक सोदता. तर असल्या आमच्या पातकी जिविताचेर ह्या वेळार आमी लक्ष घालुया. आनी ह्या वेळार कोणती बरीत काळ आसा देवा लागीं बोगसणे मागून सोगली म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पोपड अपराध. ह्या पासून पाकिवून सदांच सांगवान मेळ्ळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाकी विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. कोनवाळ्या बाबा आमच्या देवा, तुजे पोरशेचे भोक्तीचेर दोळे दिश्ट घाल. भायल्या वस्तूंनी त्याग आनी दोणवण करून आनी प्रिती मोगाच्यो कोडण्यो वाडूंक भितरल्यान आमची काळजां तुजे सेवेंत अदीक थीर जावं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. जोनस प्रवेदेच्या पुस्तका वेले वाचप. सुरेस्पूर दुसरे फावटी जोनसा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नांव वस्त्या निनिवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगट कर. जोनस उठलो आनी सुरेस्पुराच्या उतराक पालो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक
3 दीस लागताले. जोनस शारान भितर सरलो आनी थंय 1 दीसभर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनेवेचो भस्म जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर बावात दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच गोरिबांनी गोणान आंग पांगुल्ले. ही खबर निनेवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या शिवासना वेलो देंवलो आनी आपली आंगोसरां काडून ताणें गोणान आंग पांगुल्लें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्यांच्या हुकुमान आख्खे निनेवेंत ही फर्मावणी परगट केली. मनशांनी आनी जनावरांनी, गोरवां आनी शेळयो कांयच चाखची नात, कितेंच खावची नात आनी उदक पिवची नात. सगल्यांनी गोणान आंग पांगुचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपली नश्टीं कोत्तुबां सांडचीं. असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग तोंड करून आमचो भस्म जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जतनायेन आपलें जिवीत वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां कास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतोरें. देवाचें उलोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. सगळीं म्हणुया. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. काकलुत्सरा देवा काकलूत करून दाखय. भोव कोनवल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें कोत धुवन म्हाका नितोळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मूळ करून दवर. जबाब. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. निर्मूळ कालीज रचून घाल तूं होड्ड्यान म्हज्या. तीर मन घडून देवा पोतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. योजनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटून दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद तुका मानता कोती बरीत कालीज. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. उदकार. सगळीं उबी रावया. आतां तरी म्हणटा सुरेस्पूर, सगल्या कालसंतान म्हजेशी पोतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकलुतसार. सुरवेसपूर तुमची सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. लोकांची उरपूंच जेजू भोंवतणी वाडत वेताली. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, ही खरेंच नोश्टी पिणका ती एक खुणा मागता. पूण जोनसाचे खुणे बगोर दुसरी खुणा तांकां मेळची ना. निनेवेच्या लोकांक जोनस एक खुणा जावन गेलो. तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो. दोखिणीची राणी जोड्डेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठली आनी हिचेर कास्तीचें फर्मोण मारतली, कित्याक ती प्रितुमेचे शिमेतावन सालमोवाची जाणवाय आयकूंक आयली. पूण पळयात, सलमा परोस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनेवेचो लोक जोड्डेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठलो आनी हिचेर कास्तीचें फर्मोण मारतलो, कित्याक जोनसाचो उपदेश आयकून ताणें प्राचीत केलें. पूण पळयात, जोनसा परोस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जायते फावटी आमी मोदेराच्यो वस्तू घेवंक जायते फावटी वेता आनीक ह्या मोदेराक जायते फावटी बुराक आसतात वो तांकां क्रॅक पडलेले आसतात आनी भायल्यान पळोवंक हे मोदेराच्यो वस्तू कांय बऱ्यो दिसतात, पूण जेन्ना हे मोदेराच्यो वस्तू कोतात असले क्रॅक वो बुराक पडटा तेन्ना जायते फावटी तांकां मेण भरलेले आमी पळयता. हे मेण भरतात आनी तांकां बरी पॉलीश मारतात आनी ह्यो वस्तू भायल्यान आमकां पळोवंक बऱ्यो दिसतात. जायते फावटी आमच्या वण्टीचें पेंटींग करता आसतना हे क्रॅक आमी भरून काडटा, ताका शिमीट मारता आनी तांकां आमी पेंट मारता आनी ह्यो वण्टी जायते फावटी आमकां नव्यो चकचकीत कश्यो दिसतात. पूण भाव भयणो, भितरल्यान ह्यो वस्तू जायते फावटी पोकळ आसतात आनी कसलेंच कितें आयुश्य वर्तमान घडलेलें आमी पळयता. लोक आनी ताची उरपूंशी जेजू भोंवतणी वाडत वेताल्यो. भितरल्यान तांचें जिवीत तांचो भावार्थ कुडीक पोलको आसलेलो, पूण भायल्यान तांचें जिवीत कांय बरे भाशेन दिसतालें. जेजूच्या फाटल्यान ती वेताली. जरी तर फारिसेवाचें धर्मशास्त्राचें जिवीत आमी पळयल्यात असलेंच आमकां दिसतालें. भायल्यान सगळी मागणी करताले, उपदेश ते पाळटाले, पूण भितरल्यान तांचें जिवीत हें पोकळ आसलेलें आनी कसलेंच जिवीत तांचें जेजू तांच्या दोळ्या मुखार दवरता. ते जेजू लागीं एक खुणा मागतात आनी जेजू तांकां जोनसाचे खुणेचो उगडास करता. आनी कांयच्या पयल्या वाचपान हीच जोनसाची खबर आमी आयकल्या. निनिवे एक पातकान भरलेलें शार आसलें आनी ह्याच शारांत देव जोनसाक धाडटा आनी जोनस व्हड व्हड भाशणां वचोन थंयसर करिना, पूण इतलेंच तो म्हणटा, 40 दीस उरल्यात मन बदलात. आनी हें ताचें उतर सगळो लोक आयकता आनी लोकूच न्हय तांचो राजा लेगून तें उतर जोनसाचें आयकता, आपलें जिवीत तो बदलता. आनी ह्याच खातीर देव ताचें निसंटन करचो आसलो तो तांकां थारोवन फावो करता. ही जोनसाची खुणा जेजू आज तांचे मुखार दवरता. खरेपणी जेजून तांचे तांय खुणा करूंक ना अश्यो ना. दिसपट्टी वेळा वेळार कितल्योश्यो खुणा जेजून तांच्या जिवितान केलेल्यो. मेलोल्यांक जिवोन केलेली, कुड्ड्यांक दोळे फावो केलेले, जी कोण थोटी आसली तांकां उठोन चलोशी केलेली. व्हडांतल्यो व्हड खुणा जेजून तांच्या जिवितान करून दाखयलेल्यो. पूण ह्या खुणाचेर नदर मारून आपलें जिवीत बदलचे सुवातेर, ह्या खुणाचेर नदर मारून जेजूचेर अदीक भावार्थ दवरचे सुवातेर, ह्या खुणाचेर नदर मारून देवाशी अदीक लागीं येवचे सुवातेर आनीक आनीक खुणा ह्यो लोक मागतालो. आनी हेंच की जेजूक आवडना. बाबीनो, जरी तर पवित्र पुस्तकान आमी नदर मारल्यार देवान वेळा वेळार लोकांक खुणा फावो केल्यो. मोइसेसाक इस्रायल पोरचेक लागीं हाडूंक देवान खुणा दिल्यो. अब्राहमाच्या जिवितान देवान खुणा फावो केल्यो. गिडियोनाच्या जिवितांत देवान खुणा फावो केल्यो. ह्यो खुणा तांकां देवान फावो केल्यो कारण तांचो भावार्थ वाडो. पयले सुवातेर ह्या लोकांनी भावार्थ देवाचेर खुणा विरेत दवरलो. खुणा नासतना देवाचेर तांणी भावार्थ धरलो आनी होच तांचो भावार्थ अदीक उकोण करून देवान तांकां अदीक खुणा फावो केल्यो. पूण आज ही सोसूत आसली, इतल्यो खुणा फावो करून लेगून ती देवाचेर जेजूचेर विस्वास दवरिनासली. जायते फावटी बाबूल आमचोय भावार्थ ह्या खोट्या आनी नोश्टे पिणगे भाशेन जाता. जायते फावटी देवान आमकां इतल्यो विस्मितां नवल्या आमच्या जिवितान केल्यात, पूण तरी पूण आमचो भावार्थ जायते फावटी खोटो, जायते फावटी पोलको भावार्थ जाता. तो आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमच्याच जिविताचेर आमी लक्ष घालया. म्हज्या जिवितांत जायते फावटी असल्यो खुणा हांव देवा लागीं मागता काय?
असल्यो खुणा जरी तर देव म्हाका फावो करिना जाल्यार हांव निराशी जाता, देवाचेर आड वेता काय? म्हजो भावार्थ फकत ह्या खुणाचेर दल्लोलो आसा काय? सोरभोवती म्हज्याच लोकां मदें जायत्या लोकांक देव विस्मिता नवला फावो करता ती पळोवंक हांव विसरता काय? आनी थोड्याच वेळान आमचो सुमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उड्या सोऱ्या रुपान येतलो. तर आमच्या जिवितांत दुसऱ्याच्या जिवितांत घडलेल्या गुणाचेर आमी लक्ष धरून आमचो भावार्थ वाडोवंक देवाची कृपा आनी बोड ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां जोण एकल्याक मागून घेवया. पेटवणीच्या वेळार गायन गावया. यादनी कुंडो समोर पिता. C18 पेज 36. C18 पेज 36. Somor pita, ami afra somor buya, akmi guno toyar korda, karza amchi toyar korya, yadnik dakaro Svetlota, ami amchi chinbetoya, Visaro koto korodita, Iuna mia kisavya. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. येसूंच्या तसले बलिदान आपल्या मनखनीक मोहिमे आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या अथवा सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, तुजे मोहिमेक समर्पूंक तुवें आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका भेटयता. सासणाच्या जिविताचे वखद ती आमकां जावच्या पवित्र आत्म्याचे शक्तीन ती बदल आनी जेजूचे मांस आनी रोगत जाय अशें कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, आमचे कुडीक आमी दोणवण दिताना ओगुणाचे तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वागणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Sorvespor tu, sorgari संसार, तोल्या तुझ्या वरवा, तू सोर्गी तुका सोय सोय, सोय सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी. बाबा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन गोश्ट मरोण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें,
हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदका दिवन बाबडताचो गूड पुरगोटया. तुज्या कुर्सा आनी पुनोशणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोशणपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबाक, फिलीप नेरे आमच्या गवंडी आमच्या भावा भयणीची काकूच तांकां तुजे इस्रावतीन मेल्ल्या सोमेसा तुजें पोर्तुलीक मुकामोर करूंक पावता. आमा सोमेसाची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सागती बागेन सुसेन सोपोवपी बागेन दोन दुदा बागेन सुसे वास आनी सर्व काळुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वाटली. ताच्या सांगता तुजी मोहिमा लागून आमकां फावो जेजू क्रिस्ता तुज्या उदारो. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वोत्तम आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकयल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तारण्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां दिवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान मात्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक की मोनी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय आनी रास उठ चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोवी आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती
शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुकली आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटा. भलायकी मेवतली. कोमण्याच्या वेळार गायन गावया आमचे मदल्या कोणाक D1 पेज 47 D1 पेज 47. सुकली आमी उबी रावया प्रार्थुया
देवा काकलूच सारा बापा तुज्या संस्कारा वरवीं निरंतरी तूं आमकां पुसताय तातूंत आमी आतां वांटो घेतला ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमची सवय आसूं आनी सर्व पोदेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वळखा शेवटाक गायोन गावया पापया तुरेनीर बाग्या I-22 पेज 129 I-22 पेज 129